नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देऊलकराचो माये मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. सरकार नीट आनी जेईई परीक्षा घेवपा संदर्भात कोविडाक लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर पुराय सहकार्य करतले म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान दिल्या म्हायती. शेळमेळावलेच्या लोकांनी आयआयटी प्रकल्पाविशीं गुळेली पंचायतीक धरली धारेर सोमारा पंचायतीचेर काडलो मोर्चा. विमानतळार वापरून उडयल्ले पीपीई किट्स आसोय डोंगरी गांवांत व्हाळांत व्हांवून आयल्या म्हूण थळाव्यांनी केल्ली कागाळ. चिखले पंचायत ह्या संदर्भात करतली पळोवणी म्हूण चिखलेचे सरपंच सेबी पेरेरान दिल्या म्हायती. गोवा डेअरीन शेतकाऱ्यांक दर लिटरा फाटल्यान ₹3 दरवाड दिवची म्हूण दूद उत्पादकांची मागणी. पणजे पुलीस स्थानकाचो पुलीस निरीक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह. अनमोड घाटाच्या रानांत कामगार ताची घरकान्न आनी दोगा भुरग्यांक 2013त मारून उडयल्ले केशींत ओस्बन फेर्नांडीस आनी रमेश बागवेक जल्मपेठ ख्यास्त. सोमारा सत्र न्यायालयान दिलो निवाडो. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.